ट्राय केलें ताका कॉल करून तो सॅटर्डे येतलो परत. सो वी ट्राय टू कन्विन्स द CCP. There's a communication gap between y'all and the KTC office. First we'll speak, then y'all, we and they, all three parties will sit together and decide. They went. After 10 or 15 minutes, one lady from KTC says she's from KTC. She lands up. ती येता आणि काढ म्हणजे काढ. आम्ही मॅडम म्हणलं अशी अशी उलयला आम्ही आमचे जाला सगळे ना काढ. ह्या टायमाक पळय आतां आमचो टायम कितें आसा आख्खो वर्ल्ड हे पॅन्डेमीक कोरोना देवान आमकां आतां सद्याक दवरल्या आमी जगता धंदो काबार आमचोच न्हू हे सगळ्यांक खबर आसा हातूंत कांय लिपोवपाचें ना. आनी आमचे कशें चलता तें तरी पळया मरे. धंदो स्कुलां बंद कॉलेजी बंद लोकांक कामां ना कशें आमकां धंदो जातलो. रिटेलर आसा तो मांडवालो आसा तो सगळ्यान बहुत सफर तरी हितून येता आनी तुमी तेंचे वस्तू काडटा. आमचे कडेन लोक आसा कशें ती फुलां विकता फ्रुटां विकता ते आयचे हाडून आयज विकूंक जाय. तुमी तर काडूंक लागले आनी बंद केले आमकां विकपाचें ते वस्तू आदींच आमचे कडेन आनी आमचो मांडवाला हे सगळें पळोवन सिट्युएशन फ्रस्ट्रेट जावन तर सुइसायड केलो जाल्यार कोण रेस्पॉन्सिबल. कादंबा रेस्पॉन्सिबल काय CCP रेस्पॉन्सिबल. हांव म्हणटा ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड एक मनशापणाचो कायदो ते मांडवाल्यांक आमकां तुमी अंडरस्टँड करूंक जाय. आमकां आपया आमचे सगळ्यांचे तुमचे कडेन रिकॉर्ड आसा. आमी ऑन बूक आसा बेश्टे येवन हिंगा बसूंक ना. आमची शॉपां आहा 40 ही आमची जाणटेली 50 वर्सां वयर कादंबा जावंकूच जाल्ली. एसोसिएशन कॉर्पोरेशन नासलें तेन्नासून बाबडी ती चलयता आजून चलयता. तुमी तेंचे सगळे भरून व्हरता. एका वाटेन प्रॉफीट ना एका वाटेन धंदो ना एका वाटेन लोक ना आनी तरी तुमी तेजें कितें आसा तें भरून गेले. आयज हेका कोण जेवण दितलो. आयज हेची परिस्थिती कितें. तुमी असल्या जाणट्या मनशांक जेन्ना गव्हर्मेंटान तांकां सपोर्ट करपाक जाय आसलो तेन्ना तुमी तेंचे वस्तू व्हरता. अशी एक मांडवाल्यांची स्टोरी आसा. आमी म्हणना की आमी तुमचे कडेन उलोवपाक रेडी ना. आमी डिस्कस करपाक रेडी आहा. CCP आनी KTC हेंच्या भितर कम्युनिकेशन गॅप आसा आनी शॉपकीपर रिटेलर हिंगा सफर जाता. आमी टायम टू टायम तुमकां रेंट फारीक करता. आमचे सेक्युरिटी डेपोजीट तुमचे कडेन आसा. आमी कितें एक लॉ ऑर क्लॉज तुमच्या एग्रिमेंटांतलो कितें तरी आमी मोडलो जाल्यार तुमच्यान आमचे डेपोजीटांतल्यान एडजस्ट करूंक जाता. आमकां फायन घालूंक जाता. आमी अशेंच घेवन धांवूंक जायना. आमी शॉपकार आमकां तितलो मान दिया आमकां तितलें अंडरस्टँडींग करा. आमकां टायम दिया. आमचें चुकलां न्हू आमकां टायम दिया. जाता जाल्यार आमी तुमचो भायर एरिया कोणाक पब्लिकाक त्रास जायनासतना आमी तुमचे कितें रेंट आतां फारीक करता. ते कितें आमी थोडे तुमी ओपन स्पेसी टेंडर केले आनी तुमी तांकां शॉपां दिली ते CCP कांयच खबर ना. ते येता इल्लिगल म्हणटा. तुमी पयशे घेता मरे तेंचे भाडें घेता ओपन स्पेसीचे. ते पळोवपाक दिसता बेश्टे ओपन जाग्यार मारला इल्लिगल ना. दे आर पेईंग रेंट. लेट मी टेल ते ओपन स्पेसीक रेंट फारीक करता कादंबा घेता. कादंबा रेंट घेता आनी CCP कांयच खबर ना. पूण तो लेट मी नोट करपाक जाय हे की तेंचो कमिशनर इज अ व्हेरी ह्युमन. ही अंडरस्टूड आवर फिलींग. ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम हियर that there is a communication gap between KTC and CCP and he gave us some time. ताका आमी ग्रेटफूल आहा. तेणें अंडरस्टँड केलो तो गेलो सगळे टीम घेवन गेलो. तितून भितर कोण तरी एक हांव तिका केन्ना पळोवंक ना. ही आयली KTCची म्हणटा काय ना ताका विचारलें कोणूय जावं पूण मनीस न्हू कितें कोण ऑफिसर तूं. पूण हांव कितें म्हणटा तुका कांयच ना मनशाचें अंडरस्टँड जावपाक सिट्युएशन हिंगा भर कितें वर कितें वर कोणाचें वर कशें पोट भरतले आमी रिटेलर आमी स्मॉल टायम शॉपकीपर्स मरे. आनी आमचें सिट्युएशन 2 वर्सां कितें जालां हिंगा. आमचें सिट्युएशन पळया संवसाराक राज कितें चल्लां तें पळया. तेजेर आमकां अंडरस्टँड करा. हांवें रिपीट करिनाका. फाल्यां हेचे कॉन्सिक्वन्सीस तुमकां फेस करचे पडटा. तुका ऑर्डर आसा काय विचारल्यार ती प्रेसाक मेळपाक रेडी ना कांय सांगपाक रेडी ना. इट इज नॉट डेमोक्रेटीक वे ऑफ फंक्शनींग. आमकां तिचे जे वे शी स्पोक एरोगेंट कशें कितें सारकें एरोगेंट. ताका पयलीं इंस्ट्रक्शन दिलं तूं कपडे घालपाचें आनी नंतर आनी पळय आमची परिस्थिती पळय एम्बियन्स पळय हिंगा. आमी कसले एनवायरमेंटान बिजनेस करता तें पळया. हो आमचो एनवायरमेंट पत्री सगळी ओपन जाल्या. आमचेर उदक पडटा कस्टमराचेर उदक पडटा आनी गिरायकाक आमकां येवपाक कसली आमच्या मानाचेर येतले ना पळय. हे म्हाजेर जाली ना पत्री आहा 10 वर्सां जालीं पत्री कितले फावट रिक्वेस्ट कर पळय वयर काडा लोकांक कोण दी गोंयच्या तांकां कितें भाडें हारीक करपाचें ना.
थोडा इंटी टाइम वाडोवपाक करता आनी एक दीस आयज लास्ट डे एक दीस लेट जाल्यार 24% लेट फी प्लस 18% आमकां GST फारीक करची पडटा 20% इकरा म्हयन्यान 3 वर्सांनी आमचे एग्रीमेंट रिन्यू जाता 20% इन्क्रीज जाता 20 + 18 38% रेंट इन्क्रीज जाता हिंगा हे सगळे आमी तुमचे मानता आमी मानून घेता फारीक करता टायमार हे आमकां गावता अरे शॉपां पळया रे नदर मारून पळया रे लोक आहा रे कितें जालां तें पळया रे कशें तरी आमचे तुमी रेजाव करा तुमकां मातशें ह्युमन फिलींग जाला हिंगा बाबा हे कशें घेता 2 वर्सां खंयचे हाडून खाता कोणाचें रीण मागून कोणे बायलेच्या भुरग्याचे भांगर हितून तुमचे भाडें फारीक करता नोटीस येतले म्हणून आमकां तरी तुमी सजमाना हो टायम रेड मारपाचो हो टायम तुमी आमकां करेक्शन करपाचो आनी करूंकच जाय जाल्यार ओके वी आर रेडी लेट अस हॅव अ प्रॉपर वे लेट द एसोसिएशन KTC शॉपकीपर्स एसोसिएशन द CCP and KTC all three of us combined we'll all sit together discuss we are ready to cooperate we have been telling 100 times what this is show off this is putting KTC and CCP in bad light see the whole world knows what we are going through what each one of us are going through we are not getting any other we don't have any other source of income besides this shop आणि आमचे कितें चलता कितली शॉपां हे केले शॉपां 140 आहा आणि आता कितली तुमचे हे केले सगळ्यांक इलो सगळ्यांक गेले कोणाचे गोड येले कोणाचे आप्पल येले आंबे येले फुलां येली कितें तुमचे आता ही फुलां आयला कोणी CCP आयला काय KTC त्या दोघांनी कितें म्हणटा आमकां कदंबान ऑर्डर केल्या म्हणटा इन्स्ट्रक्शन केला म्हणटा आनी चालले तेंकां दे वर गुड आय रियली सेलिब्रेट दॅट इज गुड कांय दे वर लायक एक्टिंग लायक ह्युमन दे अंडरस्टूड यू अंडर द्या इन्स्ट्रक्शन ऑल्सो दे आर कम दे वूड हॅव नॉट कम आय डोंट थिंक CCP वील कम तुमचं डिमांड किती आमचो डिमांड KTC कडे नॉट विथ CCP बिकॉज वी आर पेईंग रेंट टू KTC हॅज टू प्रोटेक्ट आवर इंट्रस्ट आमी कितें म्हणटा KTC आमी हिंगा रिक्वेस्ट करता हात जोडटा बाबा आमकां आपया आमच्या एसोसिएशनाच्या मेंबरांक आपया आमकां सांगा अशें अशें आमी प्लॅन केला ऑल ऑफ अ सडन करिनाका आमचें चुकलां न्हू आमकां टायम दी आमी करेक्शन करता कितें आहा तें आमी आनी जाता जाल्यार खंय तुवें ओपन स्पेस आहा न्हू ओपन स्पेस आहा तेजे आमी चार्जीस सुद्दां एवरी मंथ भरपाक रेडी आसा पब्लिकाक आमी त्रासान घालना येता वयता तेंकां आमचे आयटम लागना कोणेच पब्लिकान कंप्लेन करूंक ना आनी आमचे KTC एपील आमचे मांडवाल्यांचे सगळ्याचे गरीब लोक आमी हिंगा येता सकाळीं येता रातचे वयता मोबायलार हेजेर आमचो दिसवाडो चलता आमचे कडेन आनी धंदो कांय ना आनी ह्या टायमार आमकां गिरायक सुद्दां ना धंदो सुद्दां ना आहा ते धंदो आमचे काबार जाला हे लोकांचें अंडरस्टँडींग करा वी आर रिप्रेझेंटींग ते सगळ्या कडेन कोणा कडेन सेवींग आसा कितें आहा थोड्या कडेन कांयच ना काबार जाल्या मरे ह्या टायमाक तुमी काबार जाले केन्ना एक म्हणणें आसा उज्यान पेट्रोल घालता आनी आनीक पेटयता तुमी आमचे हें मनशापण तुमचें हें मनशापण सगळे आमी तुमकां कॉपरेट करूंक रेडी आहा तुमचें सांगता तें आमी आयकोंक रेडी आसा आमचें कितें तुमकां एडवायस दिवपाचो आहा बसता जाल्यार तुमी बसून घेवपाचो CCP कितें खबर आहा आमची नोटीस बी दिली आमकां नोटीस ना म्हणून ती मॅडम उलोवपाक रेडी ना कोण येयल्ली आता येयल्ली पण हेच्या पयलीं इन्फेक्शन जाल्लें तेन्ना बी काय सांगना तुमकां पळय इन्फेक्शन जाल्लें न्हू जाल्यार आमी कितें म्हणटा त्या शॉपार वयता एकल्याक सांगता सगळें आमचें एसोसिएशन आहा आमकां आपय कमिटीचो कोणाक थोड्यांक खबर आहा काय ना आमी तर तांकां सांगलें न्हू एसोसिएशन थ्रू जाल्यार ते मानून घेता आनी आमचे पळय एक्स चीफ मिनिस्टर लेट मनोहर पर्रीकारा कडेन आमचें अंडरस्टँडींग जाल्लें सगळें आमकां सोजमून घेतलेलें तेणें की शॉपाच्या फुडल्यान एक मिटर जागो आसा तो तुमी ऑक्युपाय केला करा कोणाक त्रास जायना आनी फुडें फुटपाथ आमी ब्लॉक करूंक ना कित्याक इन्फेक्शना टायमार तो पॅकेज जाल्लो न्हू भितरलो तो फूल तो हेतू जाल्लो जाल्लो आसा पूण तो फुटपाथीर पावना पळय तूं एकदम ते तो भितर वाट आहा पळय तेच जाय तें हें आतां म्हाका करेक्शन तो ऑप्शनाक काडला न्हू हय हें म्हाका करेक्शन करपाक जाय तेच सांगता हे ओपन स्पेस टेंडर करता ओपन स्पेस टेंडर करता आमच्या कडच्यान भाडें घेता
सीसीपी कितें दिसता की तो ओपन जागो इल्लीगल 14,000 भाडे भरता 14,000 आमची जाणटेली 14,000 म्हयन्याक फारीक करता त्या आणि जीएसटी आणि 20% इकरी धरून 14 ते 16 कितें जाता ते ती फारीक करता पूण हे सीसीपीच्या ऑफिसराक कितें दिसता अरे ओपन स्पेस हो इल्लीगल हांवें सांगलें तांकां तुमकां कांय खबर ना आमच्या भितर आनी केटीसीच्या भितर एक अंडरस्टँडींग जाल्लें आहा आनी लिपून कांय ना इट इज व्हेरी ट्रान्सपरंट पेपराचेर घातला एड हो ओपन स्पेसाचो टेंडर जावपाचो आसा आनी द हायस्ट बिडर इज अवॉर्डेड दॅट स्पेस बट वॉट सीसीपी थिंग दॅट इट इज इल्लीगल आय डोंट ब्लेम देम दे डोंट नो एनीथिंग वॉट एवर इज ऑन ओपन स्पेस दे फील इट इज इल्लीगल सो आय ऑल्सो लायक टू सीसीपीचे नदरे काडूंक सोदता बाबा बेश्ट बस स्टँडार येनाका सीसीपी येतात न्हू आमी कॉपरेट करता पूण त्या ऑफिसरांक हाड जांकां खबर आसा त्या स्पेसीची तुमी आयज ती स्पेस म्हाका 5-10 मिनटां जाल्यार ती ओपन स्पेसीचे ते एनक्रोचमेंट म्हणून सोदून काडपाक वयताले हांवें तांकां सांगलें मॅडम ना ते सीसीपीच्या कमिशनराकूय सांगलें तो कन्विन्स जालो पूण केटीसीची ओन ऑफिसर तिका कांयच खबर ना ती म्हणटा आय एम अंडर इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम हायर ऑथॉरिटी नाव हू इज द हायर ऑथॉरिटी वी स्पोक टू द कमिशनर वी स्पोक टू द ऑफिसर कोण असले केटीसीचे तेन्ना आमी उलयले मरे आमी तेंचे कडेन उलयले मरे तुमी आमकां मांडवाल्याक इतले तर त्रास करता न्हू जाल्यार आमी भाडें म्हणून कशें फारीक करतले तुम्ही एक जाताना एका GMआक बी कॉन्टॅक्ट बी केल्लो फायन केल्लो हांवें जे जनरल मॅनेजर मिस्टर संजय घाटे इज व्हेरी गुड फ्रेंडली पर्सन बट अनफॉर्च्युनेटली इज आउट ऑफ स्टेशन एंड वॉट आय गॉट टू नो इज कमिंग बॅक टू गोवा ऑन सॅटर्डे सो वी डिसायडेड सेशन डिसायडेड टू पुट आवर प्रॉब्लम आवर इश्यूज टू हिम तेजे कडेन डिस्कस करून कितें जाता सजमणी जाल्यार करतले मागीर तुमी सीसीटीक सांगा आमचें एक्शन घे सीसीटीक कांयच खबर ना कितले ओपन स्पेसी आहा कितले ओपन स्पेसीचे टेंडर एकदां तूं म्हाका दाखयता तो जागो ओपन दिसता फॉर्म कॉमन मॅन ऑर मेन पर्सन हूज पासींग डेली कोण वयता ताका कितें दिसतलें न्हू एनकरेजमेंट केलो ना तें एनकरेजमेंट करूंक ना बाबा तेजो कादंबान ओपन टेंडर केला पेपराक पब्लीश केला म्हाका सांगूंक जाय आनी ते ओपन स्पेसीचो बाबा ती 16,000 भरता आनी सायडीचो आनी ती 16,000 भरता तो 16,000 भरता पळोवपाक दिसता कितें कादंब हेका सीसीपीन दुसरे पाट चोत्राय धरूंक जाय येवच्या पयलीं बस स्टँडाचेर बाबा ओपन स्पेस तेंचे कितले आहा तुमचें कितें अंडरस्टँडींग जाला येयला मिलिटरी रूल कांय खबर ना काडले बोलले हेले 30,000 आसा आनी हो एक ओपन स्पेस 30,000 आहा त्या सायडीचे 33 आनी तुमचे म्हणून 32 जाले वाजलं रे त्याने ना सांगूंक जाय संवसाराक कळोवन दी दिला न्हू तांकां कळोवन दी भाडे असो आतां पेपर दिलो आमचो कॅन्डिडेट हांव दोन जाणां वाजले तुझें नाव कितें म्हाजें नांव आंतोनियो इनासियो हांव गांवांत रायबलचो आनी हे एसोसिएशनाचो केटीसी शॉपकीपर एसोसिएशनाचो हांव स्पोक्स करता आनी आमचो एक मेंबर आसा आनी तुमचें शॉप बी आहा हांगा हें म्हाजें शॉप बाबा ओके ओपन जाला तें म्हाजें शॉप ओके ही पत्री वयर मिटींग जाता सांगून हांव सकलो ओके, yes. तुमी तुमचें कांयच करिना पूण आमच्या वाटेन तुमी सगळें घेता कितें काय पत्री मालीच ना न्हू शॉपाचें आमकां कोण ती हांवें घातल्या ही पत्री हांवें घातल्या कोण उलयता न्ही आनी कोण तो उलय 2 उतरां उलय हांव सांगता 2 उतरां उलय ह्यो संवसार आसा पळय तूं आमच्या बरोबर आहा युअर नेम एंड ओके हांव उदय साळकर कदंबा बस स्टँडार आमचें दुकान आसा म्हणल्यार आमचें कॉम्प्लेक्सान आसा आनी ही आसा ती भायर आसा सगळे रेंट पे करता आनी कोविडच्या टायमार लोकां कडेन खूब जाणां आमचे हे आसा शॉप घेवन रेंट भरूंक जायना तांकां थोडे दीस तरी रेंट म्हणजे कोवीड काबार जातकच तांकां एक रेंट भरपाक टायम दिवचो लेटरां धाडपाची ना आनी ही कितें आसा कायदेशीर आसा सगळी आनी हिणें घेतल्या 7 वर्सां जालीं ओपन स्पेस आनी ती रेंट 7 मायज जाली म्हाका खबर ना 7 वर्सां वयर जाली बरें लक्षण आसता भितर आनी हांगासर जे आदी कोवीड-19 येवन कस्टमर सगळे कमी जाल्या एक शॉपकऱ्यांचे हाल जाल्या अशें की रेंट आमी दिवंक शकना आनी आमकां केटीसीन आमकां थोडे दीस दवरल्या रेंट आमचें कमी केला आनी हांव मागता
कदंबाक असे थोडे दीस असेच वयता बेठेच कांड्या शिवार आमचे शॉपकिपरांक त्रास करपाचे न्ही आनी आमची ती म्युन्सिपाल्टी आसा ती डायरेक्ट कोणाक कांय विचारिनासतना माल पॅक करून घेवन वयता ते तशें जावपाचें ना आमी आतां सगळे जाण कदंबा ऑफिसान वचून तांकां रिक्वेस्ट करतले आमकां थोडे दीस तरी रिलीफ दिया बेठेच आमी पयलीं सकाळी पयलीं दुकानार उगडून आमकां सांजच्या हातीन एक 100-200 रुपया मेळटाले ते दीस गेले ह्या 2 वर्सां कंप्लीट आमकां रेंट भरूंक जायना कांय जायना म्हाका एक खबर आसा म्हाकाच म्हणून न्ही सगळे शॉपकिपर टायमार आतां रेगुलर ना आनी कदंबांनी आमकां डिस्कावंट दिला थोडे दीस तेंच्यांनी आमकां भरूंक नाका म्हणल्यार आजून काय फुडलें आमकां प्रोसिजर केन्ना ते येवंक ना हांव मागता आमचे म्युन्सिपाल्टी कडेन कदंबान दृश्टी काडल्या शिवाय शॉपकिरांक त्रास करपाचें ना तांकां माल उठोवपाक जाय एटलिस्ट तेंच्यांनी सांगपाचें पॉलिसीज कितें आसा ते त्या प्रमाणे रुल्स एंड रेगुलेशन त्या प्रमाणे आमचे सगळे जे शॉपकिपर आसा ते फॉलो करता आनी ह्या फुडें फॉलो करतले आनी कॉपरेट करतले बेठेच येवन आमी ते डायरेक्ट सामान व्हरूंक नाका कित्याक आदी पयलीं गिरायक ना तितून हाल भरपूर जाल्ले आसा लोकांचे स्टाफ कितकेशेच आमी रिकामी केल्ले आसा स्टाफ ना स्वता ओनरूच चलयता त्याचा काटे सांगितलं म्हणून जाता इतके आमकां कदंबान कॉपरेट केला तशेंच म्युन्सिपाल्टीनूय कॉपरेट करपाचें इतकेंच मागता उदय साळकर आमचे कॉम्प्लेक्स 36 शॉप आहा मेंबर तो आमच्या त्याच्या असोसिएशन आमचे कॉम्प्लेक्सान भितर आसा ही एरिया